पासले तू या वेळा सयो सयो इमॅन्युएला देव तुझे दय मोनी झाला. तुमच्या मधल्या कोणी KA19MF 9638 आणि एक गाडी KA19MG 7917 ह्यो गाडयो बस स्टँडा लागीं हांगा मुखार दवरल्यात. काही उरिल्ल्या गाडयेंक आनी सगळ्यांक येवंक अडखळ जाते आसात. दयेकन ह्या गाडयेंची मालाक कोणी आसात जाल्यार दयेकन तुर्तान आमकां भेटूंक मुखार येया. देव राहिला सूर्यो तो निदला संद्रे देव राहिला सूर्यो तो निदला स्वादिक प्रशांतोच्या सलमा वेळा सयो सयो बडा सयो सयो जेजू बडा मोरिये पासले तू या वेळा सयो सयो इमॅन्युएला देव तुझे दय मोनी झाला. आमी समरो मुंगवेच्या आतांच्या जराल मिसाचे प्रस्तावन ऐकूया. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन ह्या आयताराच्या दिसा सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक हे पवित्र वेदी भोवती आमी सांगाता जमल्या. पवित्र स्नान मरिफात क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव कर ताका साक्ष दिवंक आमकां आपोवणें लाभलां. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात म्हणलें देवाचें उतर आमकां जिविताची वाट ओळखून सोमकोंक उलो दिताना आयची लितुर्जी जेजू क्रिस्ताक आमचे मुखार दवरून तो आमचे अस्कतकाया विशीं कणवाळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्हय. आमचे बरीस सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो आमचे संगीन समकाता म्हणलें धैर्य दिता. संसार आनी तांतल्यो वाटो दिसान दीस आमकां आकर्शीत करतना तांकां भुलोवन सोलवून जिवीत होगडायनाशें रावूंक क्रिस्ताचे खरे वाटेक वेंगूंक हे मिसाचे भेटेन कृपा मागून घेवया. 3 गीत नंबर 7 पेज नंबर 3 हिम नंबर 7. एक मोठ्या वेकार सामोना
वाचता पवित्रत्म्याची देणी दिल्या खसिता नवे जिवी दिलेल्या कर्गा पाठयता वंदन सर्गी बापा वंदन सडवंदारा वंदन पाराक्लिता वंदन त्रिएक देवा वंदन सर्गी बापा वंदन सडवंदारा वंदन पाराक्लिता वंदन त्रिएक देवा बापाचे भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेर सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, जेजू बाळकाक मान दिवन जेजू बाळकांतल्यान मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक आनी तशेंच जेजू बाळकाक आमकां आमी समर्पवंक ह्या मिसाच्या बलिदानाक हांगासर जमले हांव. आमचो ध्येय जावन आसा ते दुसरे वाट धरन फाटीं गेले. जिविताच्या ह्या पयणांत जायते फावटी आमी सुकतां, नणारपणी वा थोडे फावटी कळीत आसुनी आमी आमची वाट सुकतां. देवातावन आमी पयस गेल्या जावंक पुरो. आमच्या पातका निमती आमच्या उणेपणा निमती आमी दुसरी वाट धरूंक जाय आनी देवा थंय परत फाटीं येवंक जाय. हो जावन आसा ध्येय आज आमी नियाळचो. हे मिसाचे बलिदान भेटयत आसतना आमची संकटांची पातकां त्याच देवा मुखार आमी दवरया. बोगसणे आमी मागया. देवातावन पयस गेल्ल्याक ताजी काकुळद आमी मागोवन घेवया. अशें नितळ आनी निर्मळ काळजान आयचे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत बगेव सदां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळद करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवन. आमेन. सर पदवीदार देवा बाबा
देवाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा महिमा उंचगी सर्वेस्पुरा देवा शांती 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 संसारात ताच्या सगळ्या इष्टांक आमेन आमेन प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केली देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताजी गोडसाण साकोवन दादोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयली ह्या संतोसाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. ताणे म्हाका म्हळें, इस्रायेला तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फोळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीच आनी व्यर्थ करसिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातान मुझे इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उरलेला जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पसत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुसव्यान आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजे देवूच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचें उतार हें. तुझी कुशी करूं हांव येतां सर्वेस्परा. तुझी खुशी करूं हांव येतां सर्वेस्परा. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणे मुजेर बागून दीस घाली म्हज्या उल्या कांदेले. एक नवें गीत ताणे म्हज्या तोंडान घाला. आमच्या देवाचे कीर्तन ते. तुझी खुशी करूं हांव
मुझे कान उगते गेले हो मनी दोष परिहार बलियो तुवे मागूंक नाय तेन्ना आपले हांव येता मोडले तुझी कुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा शास्त्राच्या ग्रंथ कोबल्यान मुझे विशीं सांगले आसा देवा म्हज्या तुझी कुशी करूंक म्हाका संतोष तुझे धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणान रोंबून आसा तुझी कुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा तुझी कुशी करूं हांव येता सर्वेस पोरा सांत पावलून कोरिंथकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो दर्दू जावं आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्थेनिसान कोरिंतांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सभे पवित्र जाल्ल्यांक आनी सर सुवात्यांनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे तांच्या आनी आमच्या धनियाचे नाव उलो मारतल्या सगळ्यां सांगता आपणाचो लोक जावंक आपयल्यान तांकां बरोवचें देवा आमच्या बापाचे आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार पेज नंबर 5 गीत नंबर 16 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो
जुवाम परमने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका हे सौम्या. दुसऱ्या दिसा आपणास येतल्या जेजू पळयोवन जुवावन म्हळे, पळया देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती म्हजे उपरांत येता एकलो. तो म्हजे आदी आसलोलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयले स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें ते हचेच विशांत. जो कोण म्हूण हांवच नेनासलो, पूण ताका इस्रायलाक उगडप करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयला. आनी उपरांती साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपा सर्गीतावन देवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. तो कोण म्हूण हांव नेनासलो, पूण जाचेर पवित्र आत्मो देवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय, तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी होच देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दिता. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. एक 1997 एप्रिलाची 30 तारीख 1997 एप्रिल 30 बुरुंडीच्या बुटा म्हळ्यार जाग्यार एक आसली ती ल्हानशी मायनर सेमिनरी म्हळ्यार हायस्कूल आनी PUC शिकची भुरगीं. 4-5 राष्ट्राची थंय भुरगीं पाद्र्याप जावचे आशेन त्या मायनर सेमिनरींत आसलीं. आनी ह्या कराळ दिसा रुवांडा आनी बुरुंडीच्या मदें जावन आसच्या त्या हुटू आनी टुट्सी म्हणल्या जनांगाच्या मदें लढाई जावंक आसच्या त्या वेळार लाखांनी लोक मरण पावल्या ह्या लढायेंत ह्या सेमिनरीक ह्या कराळ दिसा रिगतात. आनी रिगलेन्स थंय आसल्या भुरग्यांक 15 तावन 18 वर्सांचे प्रायेची भुरगीं आसलीं. आनी तांकां सांगतात, तुमी तुमच्या जनांगा प्रमाणे ग्रुप जावन हांगासर रावा जाय. असल्या सरू ह्या सेमिनरिस्तांक कळीत जालें आनी थोडेच वेळान एकच हुटू ग्रुपाचे जनांगाचे नाल्यार तुडसी जनांगाच्या भुरग्यांक जीवेशी मारतले. पूण हे भुरगे 15, 16, 17, 18 वर्सांचे भुरगे इतलेंच सांगा लागले, आमच्या मध्ये हुटू म्हणलो कोणी जनांग असोना, टुट्सी म्हणल्यार कोणी जनांग असोना. आमी जी येता तर जेजू क्रिस्ता खातीर आमी जी येता. जर तर आमी मरतले तर जेजू क्रिस्ता खातीर मरतले. आमी सगळ्यांक क्रिस्तांव खंयच्या जनांगाक संबंध जाल्ले न्हय. गन्नपुरा घेवन आयिल्ल्या हुटू जनांगाच्यांनी बेश्टायलें आनी कितेंय केल्यार हे ब्रदर्स थंयच रावले. आनी निमाणें सांगलें, जर तर तुमी तुमच्या जनांगा प्रमाणे रावनांतर तुमकां सगळ्यांक आमी जीवेशी मारतले. हांव थंय असले ब्रदर्स सकडी एकामेकाचे हात धरून रावले आनी सांगूंक लागले, आमी मरोंक तयार आसा, पूण आमी आमच्या मदें जनांगाच्या रितीर आमी रावचे ना. थोड्याच वेळांनी तांचे वयर ग्रानेड्स उडयले आनी बंदुकेनी गुळे मारले. 40 जण ब्रदर्स थंय मेले, थोडे गायले. उपरांत ते गायल्ल्या ब्रदर्सांनी अशें सांगलें, आमच्या वयर मरण येता म्हूण आमी कळीत आसले हांव, पूण आमी थंयच रावले. हांव आमच्या मदल्या थोड्यांनी मरण येता म्हूण कळीत जाले तक्षणच थोडी किर्तनां गावंक प्रारंभ केले आनी थोडे रावून इतले मागतले, सोम्या तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नळान जेजू क्रिस्ताची मागणी सांगूंक प्रारंभ केलें. पूण आमच्या मदलो कोणूच धांवोंक ना, सगळे आमी थंयच रावल्या. 40 जण ब्रदर्सांक त्या दिसा जिवेशी मारले. अजून म्हणसर त्या बुटा म्हणल्या सेमिनरींत 40 जाण ह्या रक्त साक्षींचे फोंड थंयच आसतात. भोव मजबूत एक इगर्ज बांदल्या. लोक पयस थावन लागशिल्लो येता, कित्याक हांगासर त्या दिसा घडलें घडीत कराळ घडीत तरी रुवांडा आनी बुरुंडीच्या लोकांक एक करचें तें घडीत हे जावन आसले ब्रदर्स.
क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, कोणाक जिवंक नाका, सर्वांक जिवंक जाय. जर तर इल्लीशी पिडा शिडा आयल्यार आमी दाक्तरा कडेन धांवता, कित्याक जिवंक आमकां जाय, जिवोवची आशा आसा. बरें, तर हे आमचे ब्रदर्स हांणी कित्याक असलो निर्धार घेतलो? कित्याक त्या दीस त्या सेमिनरींत आसले रुवांडाचे, बुरुंडीचे, काँगो आनी नायजेरियाचे 4 गांवांचे राष्ट्राचे ब्रदर्स आसले. खंडी जावन 3 राष्ट्राच्या ब्रदर्सांक सुटका मेळटा आसली. एक 7-8 जण ब्रदर्स मात मरता आसले. जर तर तांणी जानांगा प्रमाणे तांणी तांच्या मध्ये ग्रुप जावन रावले तर, पूण तांणी एक साक्ष दिली. ती साक्ष जावन आसा, जर तर आमी जियेता आमी क्रिस्ता खातीर, जर तर आमी मरता आमी क्रिस्ता खातीर. तांणी दुसरी वाट धरली. सगळ्यांनी आमी धरचेत आसली वाट धरूंक ना, दुसरीच वाट धरली. थोड्या वर्सां आदी सायकोलॉजी क्लासींत एक एक्सपेरिमेंटाच्या विशयांत आमी वाचलो. म्हाका उडास आसा, थोड्यांक उडास आसूंक की पुरो. एक चिंपांजीक तांणी धरून हाडून आयली आनी ताच्या भुरग्याक सांगाता घेवन आयली. एका बॉक्सांत दोगांकी घालें आनी त्या बॉक्साक उदक सोडूंक प्रारंभ केलें. जेन्ना त्या बॉक्सांत उदक आवय चिंपांजीच्या पांयां म्हणसर पावलें, आवयन धाकट्या चिंपांजीक भुरग्याक हातीन घातलें. उदक आनीक सोडून तयलें, पेंकडा म्हणसर आयलें. आवय चिंपांजीन भुरग्याक वयर धरलें. उदक सरिसुमार अर्दे म्हणसर हाडलें. आवयन भुरग्याक वयर धरलें. उदक आनीक चड केलें. आवय चिंपांजीच्या तोंडाक दोळ्या म्हणसर उदक हाडलें आनी पळोवन आसलें कितें आतां ही आवय चिंपांजी करता. तक्षणच आवय चिंपांजीन भुरग्याक सकयल घालें. भुरग्याचे वयर उबें रावन आपलें तोंड वयर करूंक प्रारंभ केलें, कित्याक तिका जिवोवची आशा आसली. हे स्वाभावीक. हर एकल्यांक आमकां जिवोवची आशा आसा आनी बरें करची म्हणली आशा आसा. त्या देखून आमी डायट करता, बरें खाण जेवण सेवता, थोडी आमी एक्सरसायज करता, थोडी करिनात म्हज्या तसली. आनी जायत्या रितीर बरें जिवीत जिवंक आमी आशेता. बरें, स्वाभावीक. पूण एक मात्र विशय आमकां कळीत आसतना, कित्या खातीर हांव मनीस जावन ह्या संवसारी हांव जियेता. देवान म्हाका टुरिस्ट जावन ह्या संवसारी धाडला गे. म्हजें काम कितें? कित्या खातीर देवान म्हाका रचला? जर तर कित्या खातीर देवान म्हाका रचला म्हूण म्हाका जाणवाय म्हाका जर तर आयली तर हांव खंडी जावन दुसरी वाट धरता. कित्या खातीर देवान आमकां रचला? पयल्या कुंभाराची दुतोन 4 आन्सरां आसात. देवान म्हाका रचला टू नो हिम, ताका जाणा जावं, टू लव हिम, ताजो मोग करूंक, टू सर्व हिम, ताजी सेवा करूंक, आनी निमाण्यानी चवथें ह्या संवसारी आनी मरण पावले उपरांत त्याच जेजू सांगाता रावोंक, सर्गीच्या राजान आमकां रावोंक. ह्या 4 कारणां खातीर देवान आमकां रचला. तर आतां आमी चिंतूंक जाय, हांव वाट चुकलां गे. कित्याक देवान म्हाका रचली 4 कारणां आसात. ह्या 4 कारणां पैकी हांव जियेता गे. ही 4 कारणां म्हज्या जिविताच्या वाटेक उजवाड जातात गे. जायते फावटी आमी चुकल्या. सुमार जाणांनी म्हज्या लागीं जालें आसा, फादर आमच्या खातीर मागा. वय, आमी मागता. थोडे सांगचे फादर आमच्या घरा येया, थोडे प्रॉब्लेम आसात. आमी घरा येता, थोडे फुडें मागणें करून, थोडी प्रॉब्लेम आसात तर. पूण हर एक फावटी लोकांनी अशेंचे आजापान जाय, मिराकल्स, जिणी बदलूंक नाका, पातकी जिणी सांडूंक नाका, यू टर्न करून दुसरी वाट धरून देवा लागीं येवंक नाका. पूण मागले तक्षणच आमकां मेळासे. पवित्र पुस्तकांतले 2 उल्लेख हांव काडूंक आशेता. पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 आमी पळयता, देव अब्राम बापाक आपयता. देव अब्राम बापाक आपयल्या वेळार देव सांगता, तुका हांव आपयता, हांवें धाडिल्ल्या जाग्याक तुवें वचा जाय. अशें केलें तर 3 बेसांव हांव तुका दिता. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 ओळ 1 ते 12. देव सांगता, पयल्यान पयलें तुका हांव एक जागो दितलो, तुजेंसर राष्ट्र बांदूंक एक जागो दितलो. पयलें बेसांव. दुसरें बेसांव तुजे ताणो एक संतती उत्पन्न करतलो.
आकाशांत असल्या त्या नखेत्रा बरी दर्याच्या असलेल्या त्या रेवे बरी लॅक करूंक जायना तितले व्हड मापान तुका हांव तुजे तावन संतती उत्पत्ती करतलो. अब्राम बापाची प्राय 75. देवान ताका आपयल्या वेळार ताजी पत्नीची प्राय 60 जाल्ली. आतां तुम्ही बायोलॉजी हाडा. तिसरें बेसांव, जो कोण तुका बेसांव दिता तो बेसांव जोडतलो. जो कोण तुका शिराप घालता तो शिराप जोडतलो. तूं जातलो बेसांव सर्व राष्ट्राक. अब्राम बापान कितें केलें? ताजे सगळें बॅग पॅक करून देवान दाखयल्या जाग्यार तो बाई सरलो. खंडी जावन सक्कड ताजे बोवारी असले जावंक पुरो. प्रत्येक जावन ताजी सैरीन दैरी. केवळ एकल्यान मात्र अब्राम बापाक सांगात दिलो, तो जावन आसा ताज्या भयणीचो पूत लोट. दुसरे कोणेय ताका सांगात दिवंक ना. कित्याक देव आपयता. दुसरी वाट जर म्हाका पाटलाव कर. अब्राम बाप ताज्याच जिवितांत ताज्याच रितीन जिवन आसलो. हांगासर देव अब्राम बापाक काडटा आनी सांगता, आतां तुवें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. हांवें दाखयल्या वाटेन तुवें चलोवंक जाय. हांव दाखोवन आसा ती वाट तुवें धरूंक जाय. म्हज्या वाटेन समकत दुसरी वाट आसा धर. तुझ्या कुटपाच्या न्ही, तुझ्या जानांगाची वाट न्ही. आता हांव दाखयता ती दुसरी वाट धर. जोना प्रवादी सकाळां तुमकां कळयत आसा. जोना प्रवादीक देव विसता निनिवे शहराक वचून म्हजे उतार सांग, कित्याक निनिवे शहर नास जातले तुमी पातकान जिवन आसात. जोना प्रवादी दुसरीच वाट धरता, निनिवेक न्हय, पयस दुसऱ्या कडेन. पूण देव परत ताका थंयसर सांड येता. काणी शॉर्ट करता, तुमी वाचल्या, तुमी आयकल्या. पूण हांगासर जोना प्रवादी 40 दीस भोंवता आनी लोकांक इतलें शिकयता, देवाक राग आयला, देव निनिवे शहर नाश करतलो. कित्याक तुमी देवातान पयस गेल्यात. जोना प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 3 वळ 7 तावन 9 हे वासी जाय आमी. ही खबर रायाक आयकलीच राय उठता आनी सगळ्या ताज्या लोकांक तो सांगता, सर्व लोकांनी, सर्व जानवरांनी, सर्व गायरांनी उदक पिवंक नजो, खाण जेवण सेवंक नजो. आमी देवा लागीं माफी मागया, उपास करन रडोवन देवा लागीं मागणें करया. देव ताजी मोत ताजी योजन बदलीत. आमच्या वयर ताजी करुणाय आमकां तो दाखयत. त्या देखून आमी देवा लागीं मागया. कितें जालें? देवान ताजी योजन बदलिलें. कित्याक लोकांनी दुसरी वाट धरली. ती खंयची ती दुसरी वाट? दुसरी वाट जावन आसा मागण्याची, उपासाची आणि प्राजिताची. मागण्याची, उपासाची आणि प्राजिताची ही जावन आसा वाट देवा लागीं पावूंक. ही जावन आसा वाट देवा थंय एक जावंक. जायत्या मनशांनी म्हाका सांगलें आसा, मागण्याच्या मनशान म्हाका सांगलें आसा, फादर उपास करा, उपास कर, मागणें करा. उपास करून मागणें केल्यार तर खंडी जावन देव तुमची मागणी आयकतलो. उपास करून मागणी केल्यार आनी कुडीची दंडवणी केल्यार खंडी जावन मागण्यांत तुमी मुखार वेतल्यात. उपास आनी मागणें हे जावन आसा वाट हर एका क्रिस्तवांची. दुसरी वाट आमी धरूंक जाय. 30, 40, 50 वर्सां आदीं आमच्या गांवांत दुबळेकाय आसली. पूण देवाची बेसांवां आतां तसली दुबळेकाय ना. 30, 40, 50 वर्सां आदीं जेवंक खावंक बारीक कश्ट आसले थोड्या घरांनी, सुमार घरांनी. पूण आतां तशें न्ही. आतां देवान बेसांवां घाल्यांत. पूण आतां देव अशें येता, म्हजें प्राजिताचें जिवीत, मागण्याचें जिवीत आनी उपासाचें जिवीत. कित्याक आमी असली वाट धरी जाय? आमी आतां समकोच्या वाटेन कांय प्रॉब्लेम आसा गी? आमी आतां सलच्या जिवितांत कितें तरी उणेपण आसा गी? उणेपण आसा. सबर पावडी हांव म्हाकाच पाती येता. म्हज्या लागीं आस्त बदीक हांव पाती येता. धैर्य आसा म्हाका. कित्याक फाल्यां जिवितांत कितेंय चड उणें जाल्यार म्हज्या लागीं पयशे आसात, आस्पत्रेक हांव वेतलो. आमच्या बापा मागणें आमी म्हणटा. आमच्या बापा मागणें म्हणटाना आमी मागता, दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. हाजो अर्थ आमच्या भुरग्यांकी कळीत ना, आमकां कळीत जावंक ना. कित्याक एका हप्त्याचें सगळें फ्रिजांत आसा. त्या देखून दिसपडतो ग्रास आमकां दी सांगतना ताजो अर्थ आमकां समजता? आमकां समजना. दुबळेकायेंत आसल्यार मात समजता. कित्या खातीर आमी मागणें, प्राजीत आनी उपासांत ही वाट आमी धरूंक जाय. 5 कारणां तुमच्या मुखार हांव दवरतां. 5 कारणां बायबलांत हांव नांवान येता. पयलें जावन जेजूच्या उतराक आमी काल्तीमान घालता. जर तर आमी मागणें, प्राजीत, उपासाची जिवीची येता, जेजूच्या उतराक आमी काल्तीमान घालता.
मातेवाचा वांजेल अध्याय 6 वळ 16 तावन 18 जेजू सांगता खंयच्या रितीन आमी मागणे करीचय, कशे आमी उपास करीचय, लोकांक दाखोवच्या खातीर न्ही, बगार सर्गी राजाच्या आमच्या बापाक दाखोवच्या खातीर. जे कितें आमी गुपीत करता, गुपीत आमी मागता, आमचो उपास जावंक पुरो, आमच्या प्राजिताचे जिबी जावंक पुरो, दुसऱ्यांक दान धर्म करचे जावंक पुरो, कितें तुज्या दाव्या उजव्या हातान केला दाव्या हाताक कळीत जायना जावं, अशी केल्यार देव बाप आमकां बेसांव दितलो. त्या देखून जेजूच्या उतराक आमी काल्तिमान घालता. दुसऱ्यान देवातय होंदोन देवाक खालती जावन आमी जियेतले. हांव जाकोबान बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वळ 10 आमी पळयता जो कोण मागणे उपास प्राजिताची वाट धरता तो देवाक काल्तिमान घालता, देवाक होंदोन जियेता, देवातय मागता. कित्याक ताका कळीत आसा जर तर आज हांव जिवीत आसा, म्हज्या कुडींत म्हजो स्वास आसा तर देवा तावन म्हजे ताव न्ही. त्या देखून त्या देवाक मानता तसलें जिवीत हांव जिवंक बैसरता. आनी अशें हांव एक दुसरी वाट धरता. देवान म्हाका जायते दिलां जावंक पुरो, जायती ग्रेस काय दिल्या, वायट न्ही, बरेंच. देवाक काल्तिमान घालून जिये, देवाक होंदोन जिये. तूं देव जाय नाका. देवान दिल्ली बेसांवां ग्रेस काय देवाचें बेसांव. तूं देव न्ही, हांव देव न्ही. देवाक काल्तिमान घालूंक जाय, देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक जाय. तिसरें, जो कोण मागणें करता, पाताक रडता, उपास करन प्राजीत करून जियेता, तो ताजी पातकां देवा लागीं रडता आनी देवा लागीं भीक मागता. सोम्या हांव एक पातकी. जशें पुब्लिकान येवन तापलें हडदें मोडून देवा मुखार सांगा लागलो, सोम्या म्हजे दोळे सयत उबारूंक हांव योग्य न्ही, हांव एक पातकी, म्हजी काकूळद कर. आमी पळयता जोना प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 3 वळ 3 तावन 10 म्हणसर आमी पळयता सगळो निनिवेचो लोक देवा मुखार सरपडलो. तांणी रडलीं तांची पातकां, तांणी उपास केलो, मागणें केलें. कित्या खातीर? देवान ताजें मौन बदलूंच्या खातीर, तांच्या वयर देवाची कृपा पडच्या खातीर. त्या देखून आमी आमची पातकां बदली रडा जाय तर आमी देवाच्या मुखार खालती जायचे. मागणें प्राजीत आनी उपास धरन देवा मुखार आमी रडोंक जाय. तो वळ आमकां आमी नवी वाट धरतले. हांव चवथें, देवाची जणवाय आनी देवाची वाट कितें ती आमकां मेळटा. Acts of the Apostles chapter 13 verses 1 to 3 अपोस्तलांची कृत्या अध्याय 13 वळ 1 तावन 3 आमी पळयता जें कितें आपोस्तल करूंक आशेताले, जें कितें तांणी करीचें म्हणून चिंताले, पयले मागण्यार ते बसतले. मागण्यार बसतले जाल्यार पवित्र आत्मो तांकां दाखयतलो कितें तांणी करी जाय. जेजू क्रिस्तान सांगलें, तुमी भियेनाकात, तुमी राया मुखार आसतना तुमकां आपोवन वेल्ल्या वेळार कितें तुमी उलयचें म्हणून भियेनाकात. त्या वेळार पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो, सांगतलो कितें तुमी उलयचें, कितें तुमी करीचें. त्या देखून देवाचो ताळो आमी आयका जाय तर, देवाची वाट आमी जाणा जाय जाय तर, देवाची योजना आमकां जाणा जाय तर पयल्यान पयलें म्हजी वाट हांवें बदली जाय. आनी म्हजी वाट मागण्याची, प्राजिताची आनी दंडवणेन जिवोवची ती वाट. आनी निमाणें सर्व आमच्या कश्टांतून आमकां सुटका जाय. आमी मागणें करी जाय, उपास धरी जाय, प्राजिताचें जिवीत आमी जियेचें. 2 Chronicles chapter 20 दुसरे इतिहास बूक अध्याय 20 हांगासर आमकां स्पश्ट रितीन आमकां समजोवणी दितात. जर तर म्हज्या कश्टांतल्यान हांवें भायर येयचें तर हांवें कितें करीचें? देवाक काल्तिमान घालून जियेचें. जायते पटी आपयतना आमी घरांनी मागणें करूंक येता, पूण लोकांक बदलावण जावंक नाका, तांची पातकी जिणी सोडून फाटी येवंक नाका. जर तर हांव म्हजी वाट, पातकी वाट हांव धरून मुखार गेलो तर देवाची कृपा, देवाचे आशीर्वाद म्हज्या जिवितांत ना. हांवें दुसरी वाट धरून फाटी येयचें. उपास प्राजीत केवळ करेजमा वेळार मात्र न्ही. उपास प्राजीत आनी मागण्याचें जिवीत आमच्या हर एका सालत्या जिवितांत आमकां जाय. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, शर्मावाच्या सुरवेर हांवें सांगलें 40 जण ब्रदर्स मरण पावले.
आज म्हणसर आमी तांचो उगडास करता. आमी कोणूच ह्या संवसारी हांगासर शाश्वत रावंक येवना. शाश्वत हे आमचें घर न्हय, आमचें शाश्वत घर जावन आसा सर्गींचें राज. जर तर आमी सर्गींच्या राजाक देवा बापाच्या हुजेर आमी जिये जाय तर देवा बापाक मानता तसलें जिवीत आमी जिये जाय. देवा बापाक आयकोन जें तसलें उतराणी आमी मागात जाय. आनी पयल्यान पयलें म्हजी जिणी देवाच्या मुखार एक कालते जिणी जावन हांवें दवरी जाय. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, तर आमी कितें करूंक जाय? दुसरी वाट आमी धरूंक जाय. मागण्याचें जिवीत आमी प्रारंभ करूंक जाय. मागण्या सांगता उपास, कुडीची दंडोवणी आमी धरूंक जाय. खंडीत जावन देव आमकां बेसांव दितलो, आमचे वयर आशिर्वाद घालतलो. नवी वाट आमी धरया. देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियोवया. समाधानान संतोषान त्याच देवातय आमी एक जावया. सर्व आमी उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक, सर्पदुतरा बापाक, सर्गाने पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्रत्वावरवी गर्भीत संभवलो, अवकार मोरयेतावन जल्मलो, पावस प्रकारांतल्यान कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेल्ल्यामध्ये येवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुरो जिवन जालो, सर्गार चडलो, बसला जिवींचे मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलिक पळय सभेक, भक्तांचो एकतार, पथकांचे भक्षणे, कुडीचे जिवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमी सर्व ह्या संवसारी यात्रीक जावन आसा. देवाच्या आशिर्वादा विणे आमचे जिवीत जियोंक आमकां साध्य. आमची सर मागणी ह्या वेळार त्याच देवाक आमी उबारया. आमची जबाब बाळोक जेजू मुखांत, बापा आमचेर बेसांव घाल. पदवेदार बापा, संवसारभर विस्तारलेल्या पवित्र सभेक एक व्हड कुटाम म्हूण लेखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखोवन दिल्ल्या वाटेर खुद्द चलोवंक आनी हिंडांक मुखेलपण दिवंक तुवें विसून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तांचे आत्मीक जिवीत सर लोकांक आमकां तुज्या मोगाची कुना जायशे कर म्हूण मागता हांव. आमच्या कुटुंबांत विंचून काडलेल्या धार्मीक भाव भयणींनी बायबलीक मावल्याक विश्वासी आनी तीर रावोवंक आनी तुजे मिसांव मोगान आनी व्हड आसक्तेन करूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता हांव. कुटुंबा जिवितांत वेंग मारलेल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडांनी स्वदमन, समाधान, सोंसणीकाय, मोग, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी संतोष हाडटा ती वाट विंचूंक आनी कुटुंबा जिवीत फळादीक करूंक उर्बेन भर म्हूण मागता हांव. एकामेका हाताक हात दिवन बाळोक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या समेस्त दानींनी, हितचिंतकांनी, स्वयंसेवकांनी आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींनी वैयक्तीक जिणेंत संतोष आनी समाधान जोडूंक तशेंच कुटुंबाच्या मागण्या मुखान बळवंत क्रिस्तांव जावंक आनी तुका साक्ष दिवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमलेल्या समेस्त भावा भयणींक तुजो भरपूर मोग, निरंतर रक्षण, बरी भलायकी आनी जिणेंत दादोसकाय लाबोवन दी म्हूण मागता हांव. आमची सर खासगी प्रार्थना ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरया.
मोकळा बापा तू जाऊन असे आमचो देव आम्ही मागच्या आधींच सर तू जाणाय तरी बापा आम्ही ही तुझ्या मुखार दवरली मागणी स्वीकार कर तुझ्या बेसावान कुरपेच्या देण्यानी आमकां तू बर अशें तुका मानता तसलें जिवी जिवंक आमकां फावो कर ही आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. बेटोने गीत 507 गीत 23 पेज नंबर 7 हिम 23. समोर बाबा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका या पवित्र बलिदाना आयल्या तुझे समोर बाबा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका या पवित्र बलिदाना गे बाबा गे उडो गे वाय गे आमचो वाव काणीक जावं भेटोवन दिता क्रिस्तांव सारकान बदलून परता गे बाबा गे उडो गे वाय गे आमचो वाव काणीक जावं भेटोवन दिता क्रिस्तांव सारकान बदलून परता म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्याने तुमचें बलिदान सर पदुदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या श्रेष्ठपर मानून घे जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नांवाक आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें उदार मोगान आमकां बसयला तर त्याच नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो ती सोनी आमच्या फायदी आसो मोगान आमी ताजें मरण समरमता जिव्या भावार्थान ताजें पुनर्जिवंतपण परगडता तेरबर वशान ताजे महिमेक येण्याक अत्रेकता देखून आता देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावे येता ताका जय जय सर्वेस्पराची नावे येता ताका जय जय ऊन सर्गी
सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या समे जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोद समर्पूंची. त्याच परे जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्याने सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोद आनी समेस्त मनशां बसोद ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. बावर तसो गुड परगटोया सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवुंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेर आमां सुमेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवन मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकोत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरये देवाची माये संगाती सांजुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशें एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. राजवटी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना.
सुमे जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची कापलूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची कापलूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमे जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपणे मेळयले आमी सर्व सुभागी. क्रिस्त प्रसादा गीत पान नंबर 12, गीत नंबर 32, पेज नंबर 12, ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ 32. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೀಗ ವಿತರಿಸುವ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. काळीज मुझे लालियो नसा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी भुक्ता बहिण्या तुझ्या. काळीज मुझे आशिव नसा काळीज मुझे लालियो नसा काळीज मुझे
दिवून मोग तुजो बघून काळीज गायता गायन सर्गीच्या कणार दैवी तुझ्या देण्यात जीवन जला पावन उडवजवू अज्ञान बिडार करतात Sungguh magamitan Muji tuta moitan Paulo koso haw tuzo upkar halis muji Ashiv nasa halis muji Lalev nasa Ye Jesus Sincha tuka Ye meki mukta mayenya tuja अर्गांगीत पान नंबर 15 गीत नंबर 40 पेज नंबर 15 हिम नंबर 40 जेजू होगळा जेजू दिन वासून हरसून गायता वंदन जेजू स्तुती जेजू आता आणि सर्वदा अर्गा जेजू होगळा जेजू वासून हरसून गायता वंदन जेजू स्तुती जेजू आता आणि सर्वदा मुझे काळजात आयलाय सोम्या अर्गा तुका पवित्र रक्तान म्हाका पोसलाय धन्य होगळा तुका अर्गा जेजू होगळा जेजू दिन वासून हरसून गायता वंदन जेजू स्तुती जेजू आता आणि सर्वदा अर्गा जेजू होगळा जेजू दिन वासून हरसून गायता वंदन जेजू स्तुती जेजू आता आणि सर्वदा प्रार्थोया. प्रितीवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिपी मोडचे म्हण तुवें येवचें हे तुझ्या मोगाच्या येवजण्यापासून हो दिन वाचनेचो यज्ञ संभ्रम जेजूच्या नांवान आटपिल्ली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारूंक सर्गार तुका ससनाक वाकाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दायकन बसात.
पयलें तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाच्या फेस्ताचे उल्हास आमी पटयता. जेजू बाळक तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सर्वांक राखून दी, सांबाळून दी, ताच्या आशिर्वादांनी भरून दी, हे जावन आसा आमचें मागणें. आयच्या मिसाक 6 भेटवणी केल्ले ह्या जाग जावन आसात. म्हज्या उजव्या कुशीन बाप आश्विन, प्रस्तुत ICYM DSCCचे ते निर्देशक जावन आपली सेवा दिवन आसात. आनी तशेंच म्हज्या दाव्याक बाप दीपक, अलाहाबाद DSCCचे याजक, आमचेच हांगाचे नेबर्स. आनी सांगताच दियकोन जावन ह्या मिसाक सेवा दिल्ले जावन आसात. दियकोन राकेश परमार म्हज्या दाव्या कुशीन आसा. फेब्रुवारीच्या 20 तारखेर ताका याजाकी दिक्षा लाभतली गुजरातान, गुजरात राज्याचे. आनी म्हज्या उजव्या कुशीन आसात दियकोन निकेश. फेब्रुवारीच्या 1 तारखेर ह्याच आमच्या देव मंदिरांत याजाकी दिक्षा तांकां लाभतली. आमच्या दोगां ह्या दियकोना खातीर मागूंक तुमचे लागीं आमी विनंती करता. तशेंच ह्या मिसाक भोव मधुर तळ्यांनी गितां गावन आम्हा सर्वांक मिसाचें बलिदान भेटोवंक कुमोक केल्या. नित्यादर फिरगजीचे कॉयर, सर्व कॉयराच्या सांद्यांक देव बरें करूं आनी जेजू बाळकाचे आशिर्वाद आमी मागता. हे मिसाचें बलिदान जाल्ल्या उपरांत तुमच्या लागीं कल्ती विनंती, जो कोण वेहिकलां घेवन आयल्यांत दया कर तुमचे वेहिकलां जाल्या तितले बेगी काडची. 10:30 वरांच्या मिसाक लोक आतांच येवन आसा, जाग्याचो इल्लो अभाव आसा, त्या देखून सर्व लागीं कल्ती विनंती, वेहिकलां तुमचे जाल्ले तितले बेगी तुमी काडची. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां. स्वरुपी रावया. बाळक जेजूक अर्घ मागणें. ए बोव उदार बाळक जेजू, तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केले देवडे उपकारा खातीर अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळदी आमी वर्णितले. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजाबाच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजूक. आमेन. आशिर्वाद. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आशिर्वाद घेवंक आमची तकली आमी बागोवची. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी त्याच महिमेवंत जल्मा वरवीं हो पवित्र दीस परजळीत केलो. तोच बाप आगुणांचो काळोख पयस करूंक आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमचे काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोषपरीत खबर गवळ्यांक दिवन आपल्या दुतांक पाठयलें. तोच बाप तुमचे काळजां संतोषान भरूं आनी शुभार्थे मनाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारामध्ये एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागात दिवं आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावो. आनी सरपदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. वचून याद ख्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. पान नंबर 18, गीत नंबर 49, पेज नंबर 18, हिम नंबर 49. नमान नमान तुका जेजू बाळोका. वंदन वंदन तुका मोगाळता रोका. आजा बोडव्या संगी राया गवळ्या संगी भेटयता साश्टांग प्रणाम तुका. नमान नमान तुका जेजू बाळोका. वंदन वंदन तुका मोगाळता रोका. आजा बोडव्या संगी राया गवळ्या संगी भेटयता साश्टांग प्रणाम तुका.
साली वर्सा पाशा 2000 देवून सर्गीत हांव या भुंयतळार जालोय मोरये बाळ गोरवांच्या कावणे सोडलाय संवसार गोरसार रुपार नमन नमन तुका जेजू बाळोका वंदन वंदन तुका मोगाळता रोका आजा पडव्या सिंगी राया गवळ्या सिंगी भेटयता साश्टांग प्रणाम तुका ये तू परसुम्या निवार हो अंकार वायटान बरोवन गेल्ल्या पातकी संवसाराक आमची किरकोळ काळजां तुज्या मोगान भर मोवाळका कुर्त आमकां तूं फावो कर नमन नमन तुका जेजू बाळोका वंदन वंदन तुका मोगाळता रोका आजा पडव्या सिंगी राया गवळ्या सिंगी भेटयता साश्टांग प्रणाम तुका भेटयता साश्टांग प्रणाम तुका भेटयता साश्टांग प्रणाम तुका मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरये आशीर्वादी आमकां जेजू बाळका बगेन कुर्साचे कुरेन आमकां आमच्या आमच्या आसमानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी